नमस्कार तुमकां आयचे बिग स्टोरीन आयज आमी सद्या आसा मारदोळा आनी मारदोळा फाटी एक विशय जाल्लो तो म्हणल्यार जायाच्या मळ्यांचो. जायाच्या मळ्याचो विशय इवन एसेंब्लीन येयल्लो कॉलिंग एटेन्शनार. कितें नक्की विशय, कित्या खातीर ग्रामसभेक रेजोल्युशन घेतलें, जायाचो मळ्याचो विशय कितलेशे टायम आसता. पोरूं आमी पळयल्लें की खंय ना खंय जायाच्या मळ्याक उजो घालता, मागीर जायाच्या मळ्यांनी गोरवां वयता ते मोडून घालतात, जायाचे मळे जायाच्या मळ्यांनी खंय ना खंय एसीड घालता. आतां नक्की विशय कितें, कित्या खातीर कितें आसा हो फूल विशय तो आमी जाणून घेवपा खातीर सद्या मारदोळा येयल्लो आसा. आमकां दिसता की हे आमच्या पुर्वजांनी दवरला आनी आमकां अभिमान. ती जाया पुजेक सुद्दां म्हत्व आसा. ती जाया पुजा सादी जाया पुजा न्ही. 1912 जेन्ना आई म्हणून एक डिसीज जाल्ली जशी कोरोना जाल्ली आनी तेन्ना अख्ख्या गोंयान हो इफेक्ट जाल्लो, तेन्ना आमी भाग्यवान म्हणटा की आमच्या जाणटेल्यांनी म्हाळशेक वचून गाराणें घातलें की फुडल्या वर्सा येवचे पयलीं हे सगळे रोगराईच्यान सगळ्यांक मुक्त कर. पण अजुनूय हांव सांगता ही जाया पुजेचो फक्त यजमान म्हणटा ते नायक फुलकार समाज, पण ही जाया पुजा अख्ख्या गोंयकाराची. कारण आमच्या जाणटेल्यांनी असो विचार करूना की फक्त जायेकारूच मरता किंवा फुलकारूच मेले, फुलकारूच दगावले. ना, दॅट इज रॉंग. कोणी जर कन्सिडर करता दॅट इज टोटली रॉंग. ही जाया पुजा ही अख्ख्या गोंयकारांची जाया पुजा, पण तेजें येजमानपण हें आमच्या तेजेर. कारण कितें की आमच्या पुर्वजांनी म्हाळशेक गाराणें घालून हे रोगराई पासून हो गांव आनी हो गोंय मुक्त करचें, हे खातीरूच ही जायांची पुजा. हे जाय पुजेचें वैशिश्ट्य म्हणजे हें. जायो माड्डोच्यो जायो ह्यो तांकां खबर आसा. म्हणजे पेडणे ते काणकोण पर्यंत ते लोकांनी आमकां सपोर्ट केला. ते लोक म्हणटा आमी तुमच्या वांगडा आसा, ह्यो जायांचे मळे आमकां जाय, जायो आमकां जाय. हेजें वैशिश्ट्य कितें की पयलीं म्हणजे म्हाज्या ल्हानपणांत सुद्दां म्हाका खबर आसा की माड्डोळचे जायेकार आनी फुलकार हे अख्खे गोंयान फेमस आसा. पेडणे ते काणकोण पर्यंत लोक हांगा जायो व्हरपाक, फुलां व्हरपाक येतात. तेजें कारण एकूच की आमी सुताचेर गुंतना. आमचें वैशिश्ट्य जें आसा फुलांचें किंवा जायांचें तें आमी केळीचो गोबो, ताका वावळी म्हणटा आमी, ते वावळीचेर आमी फुलां करता. आजूय आमच्या म्हाळशेक सुतावयलीं फुलां अर्पण करना, फक्त वावळे वयली, म्हणजे ती केळीचो गोबो. हो जायाचो विशय आसा न्ही, हो विशय खूब सद्या चर्चेन आसा. पण ग्रामसभेक रेजोल्युशन घेतलें आनी फाटीं एक बोवाळ जातालो की जायाचे मळ्या फाटले म्हणल्यार मे म्हयन्यान की जायाचे मळ्याक खंय ना खंय उजो घालता म्हणून. एक्चुली नक्की विशय कितें तो विशय असो जाला की सोकोल्ड भाटकार जो एक 1400 अवताराचेर तेजें नांव आसा कितें आमच्या म्हायती प्रमाणे की ते, कारण ही प्रॉपर्टी सद्या सेटलमेंट झोनान आसा रिजनल प्लॅनाचेर, तेच्या कारणान हांगा डिमांड चड आयला. आनी डिमांड चड आयल्या कारणान तेंचो विशय असो जाला की आतां आमकां ते कॉन्क्रीट प्रपोजल ना. प्रपोजल अशें येलां की 300 स्क्वेअर मिटर विथ सनद. आमकां सनद करपाचें. आमची हे पिढ्यान पिढ्यो जायांचो धंदो आमी करता. ह्यो जायांची झाडां केन्ना आसा कितले डिकेट्स आमकां खबर ना. म्हाजो बापूय स्वता 92 वर्सांचेर एक्सपायर जालो. ताका विचारल्यार ताणें सांगलें आपल्याक खबर ना. आनी जे ज्वलंत उदाहरण जे आमच्या मुखार प्रूफ म्हणल्यार ही आतां 112वी ह्या वर्सा जाया पुजा जाता, म्हणजे 111 वर्सां कंप्लीट जाली. कितें दुर्दैव अशें की आमचेच म्हणजे तांकां लालच अशी दाखयले की तुमकां फाल्यां 300 मिटर तुमी परां विका, तुमकां 60 लाख रुपया गावतले, असो विशय जाला. म्हणजे प्रत्येक जाणाक पयशांच्या फाटल्यान धांवपाचें तांकां आमीश दिला. आमी आमच्यो जायो म्हणटा आमच्या पुर्वजांची, जे जायांच्या हेजेर आमी ल्हानाचे व्हड जाले. आमचें शिक्षण आमकां आमच्या आवय बापायन आमकां पोसल्या, आमकां ल्हानाचे व्हड केल्या, आनी आज जें अस्तित्व आसा तें अस्तित्व नश्ट करपाचो उद्देश चालू आसा. विशय म्हणजे जायांची झाडां आमची खूब पयलींची आनी ते जायांच्या झाडाचेरूच फुलकार समाज म्हणून जो पळय आसा हे जायांच्या झाडाचेरूच तो फामाद. मेन म्हणजे फुलकार तर म्हणटलो समज जाल्यार तितून जायो पयलीं येयल्यो आनी तेजे नंतर हर प्रकारचे आमचे कडेन फुलांचे प्रकार आसा करपाचे. ते लोक आमचे पयलीं जाणटेले करताले. ते करता आसतना आमगेलो उदरनिर्वाह चलतालो जाणटेल्यांचो. आतां कितें जालां हितून जाग्याक हांगा डिमांड येयल्ल्यान आनी हें केल्ल्यान प्रत्येक लोक जागे आपल्याले विकूंक सोदतात. आतां तर आमी मळे विकले जाल्यार मागीर जायो खंयच्यो उरल्यो आमकां, जायो उरूनात आनी मागीर आमी फुलकार म्हणूनूय घेवंक शकनात.
फुलकार म्हणून हेजे पळय कितें आमचें अस्तित्व आसा तें हे जायांक लागूनच आसा. सांगून पळया सांगत पळया. तेंच्यांनी ते आतां विकपाची तयारी केल्या ओनरांनी. ओनर म्हणटा ते आतां ओनर म्हणटा तेंच्यांनी आतां विकपा तयारी केल्या आनी आमचेच फुलकार भाव एक दोग जाण तितून हे जाल्या आनी ते तांकां फायद्याक लागून म्हाका दिसता हे करूंक सोदता. आनी कशें की समज अशें कोण बिल्डर म्हणजे भाटकार समज करता की जायाचे मोळे विकता सगळे सोल करता बिल्डींग जाता जाल्यार फुडें मागीर जायाचे पुजेचें अस्तित्व कितें उरतलें. हां तो सगळ्यात म्हत्वाचो प्रश्न तुमी म्हाका केला ताचें उत्तर सांगता. आमचो तोच विशय आसा कारण जायांची पुजा ही गोंयच न्ही ही महाराष्ट्रान आनी कर्नाटकानूय फेमस आसा. आज प्रत्येक जायेच्या पुजेक म्हणजे गेली 10 वर्सां हांव पळयता एक पुण्याच्यान स्पेशल जायेच्या पुजेक येता म्हाड्डोळा. म्हणजे ताका जायेचें अस्तित्व ताका जायेचें म्हत्व खबर आसा आनी आमकां आमचें म्हत्व कमी जालां अशें म्हाका दिसता. तर हेच्या फुडें जर ह्यो जायोच नश्ट जाल्यो जाल्यार आनी जायेची पुजा कशी जातली. जायोच नश्ट जाल्यार जायेकार म्हणटा तो शब्दूच कट जातलो. मागीर जायेकार हो शब्द जावचो ना कारण फुलकार म्हणून कशें आसा फुलकार अख्ख्या गोंयान आसा. जे लोक तुमी म्हणटा की फुलकार आसा थोडे तेच जे आसा ते भाटकाराक मेळोन थोडे जागा विकपा येता तांकां महाराष्ट्रा माफ करतले काय कितें. ना तो प्रत्येकाचो विशय आसा. विशय कशें आसा जे म्हाजे म्हायती प्रमाणे जेंकां लालच दाखयल्या तांकां हे जाया बद्दल कांय खबर ना. तेंच्यांनी कितले त्रास काडल्या ते खबर ना. आमी हांगा जायो जाल्यो की आमी आमचें पोट म्हणजे आमी भाजी पाव खाताले नाजाल्यार आमी उपाशी दीस काडटाले. आमी ल्हानाच्यान गरिबीच्यान दीस काडले ते हांवें स्वता पळयल्या. हे भुरगे जे आतां आसा तांकां कशें जाय आतां तुमकां खबर आसा हे इलेक्ट्रॉनीक टॅक्नोलॉजी आतां कोणाक कसलोच धंदो किंवा हें नाका. प्रत्येकाक एक मोबायल आनी एक बायक. आतां तो जल्माक येतनाच तो सांगता आपल्याक मोबायल जाय जल्माक येतनाच आपल्याक बायक जाय. म्हणजे तांकां फ्रिली भोंवपाक जाय तांकां करपाचें कांय ना. पूण आमकां दिसता की हें आमच्या पुर्वजांनी दवरलां आनी आमकां अभिमान. आमी 2-3 मोळे पळयले वयर वचोन जो की झाडां बरी आशिल्ली पूण हांगा जो मोळो आसा थंय तुमकां आमकां झाडां ना हांगा मेन विशय कितें जाला हांगा मेन विशय तुमी आतां पळयला हें सगळें निवळ केलां. हांगा गोरवां भितर सरता. हांगा हो इजिली एक्सेस नॅशनल हायवे सकयल MDR जेणे करून हांगा 2 नंबरचे म्हणजे पळय तुमी पळयतले हांगा बाटल्यो ग्लास बीन दिसता. हांगा कोण रातचे येता सोरो पिता आनी कितें करता मजा करता आनी मदीं सिगार उडटा. सिगार जेन्ना हे मे म्हयन्याक सुकलेले आसता तेन्ना तो विशय कसो आसा एक जर सिगार उडत तर तो झपकन ताका उचल लागता. असोच म्हाज्याच ह्या मळ्याक 2 ह्या वर्सा उचल लागलो. तशें हे सगळ्यांचे तुमी पळयल्या बी सायडीक हे सगळे जे मळ्याक प्रत्येक वर्सा तर डावट असो जाता की हे मळ्याक उजो पर्पजली लायता अशें आमकां दिसता कारण ह्यो जायांची झाडां नश्ट जावपाक जाय. आनी इवन अशें आशिल्लें की फाटल्या वर्सा मे म्हयन्यान तुमी खूब फावटी बोवाळ केल्लो जायकारांनी की जायाच्या म्हळ्यार प्रत्येक वर्सा बोवाळ करता पूण एक्शन अजून कांय ना. म्हणजे सरकारचे अजून आमकां कांयच केन्नाच एक रुपया गावना काय सरकारचें धोरण कितें आसा तेंय समजना. पूण ते खातीर आतां आमकां कळ्ळें की सरकारचें धोरण कितें आसा. सरकारान आमकां सांगलां एश्युरन्स दिला न्ही तुमी पेपर वर्क कर. आमी पेपर वर्क आमचे ऑलरेडी स्टार्ट बायोडायवर्सिटी घालपाक मागणी केली. बायोडायवर्सिटीन ऑलरेडी आमी मागणी केल्या पण प्रश्न असो आसा की बायोडायवर्सिटीक ओनरशीप जाय जी आमचे कडेन ना आनी ती ओनरशिपी खातीर आमी आमचो प्रयत्न आतां चालू आसा. आनी एक आयकपाक येतालें की खंय ना खंय थोडे म्हण एसीड बी घातले खंय खंय तुमकां आतां दाखयलां न्ही हांवें एसीड घातलां तें. एसीड घालता उजो लायता झाडां इवन दो आमच्या ल्हानपणान आमी ह्या झाडांनी लिपताले म्हणजे दिसनाशिल्लें. आमची झाडां चोरूनय व्हरता कितें चोरून व्हरून लोकांनी लायल्या दुसरे कडेन असो प्रकार खूब चालू आसा. एक फायनल क्वेश्चन तुमी जे रेजोल्युशन घेतलें पळय न्ही पंचायतीन तें कितें म्हणून घेतलां. आमी रेजोल्युशन घेतलां की जो पर्यंत आमचो जो प्रश्न मिटना तो पर्यंत पंचायतीन नो डेव्हलपमेंट खंयचोच मेगा प्रोजेक्ट खंयचेच सब डिव्हिजन खंयचेच कन्वर्शन ह्या प्रॉपर्टीन करप ना. आनी आमी ज्यो मेन्शन केल्या त्यो सगळ्यो जायांचे मळे आनी तो ठराव सगळ्या लोकांनी जायकारा बरोबरूच जे ग्रामसभेक लोक आशिल्ले आमच्या पंचायतींतले ते सगळ्या लोकांनी उबो रावन आनी सगळ्यांत खुशीची गजाल म्हणजे स्वता पंचायत मेंबर्स इन्क्लुडींग सरपंच डेप्युटी सरपंचान एका ह्या पाठिंबो दिला. आमी सगळे जायकार एक आसाच तेच बरोबर आमकां अख्ख्या गोंयच्यान आतां सपोर्ट गावता. वेगवेगळे मिडिया तुमच्या मार्फत प्लस आमचे पॉलिटिकल लेवल प्लस जे जायो म्हाड्डोच्यो जायो ह्यो तांकां खबर आसा म्हणजे पेडणे ते काणकोण पर्यंत
ते लोकांनी आमकां सपोर्ट केला. ते लोक म्हणटा आमी तुमच्या वांगडा आसा, ह्यो जायांचे मळे आमकां जाय, जायो आमकां जाय. एकूच फायनल क्वेश्चन, तुम्ही म्हणले की ते मेगा प्रोजेक्ट हाडपाक और प्लॉट्स करपाक जाता, जायांकडे अलाव करतले समज ते कशें बायपास करून फुडें वयता? आमचे विचार ना तसे. आमचे आता पुर्वजांनी पयलीं सुद्दां ह्याच फुलाच्या धंद्यार आमचो संवसार चलयला. सगळें तेंच्यांनी ह्या फुलाचेर ना भाट ना शेत. त्या परिस्थितीन आमकां हांगासर ल्हानाचे व्हड केले, शिकयले, शिक्षण दिलें आनी आमी आयज पर्यंत वेवस्थीत ह्या फुलाच्या धंद्याचेर जगता. ना आमी आतां एक ठाम निर्णयाचेर आसा. जो पर्यंत आमी जिते आसा तो पर्यंत ह्या जायांच्या झाडाक आमी हात लावपाक दिवपाना. आनी तेच खातीर आमी लिगली लढो आमचो चालू आसा आनी प्रोसिजर ऑलरेडी स्टार्ट केल्लो आसा. तर ही आशिल्ली आयची बीग स्टोरी. तुम्ही पळयलें आसतलें की जायाचो नक्की विशय कितें आसतो आनी सद्या तरी परिस्थिती कितें आसती. इतकेंच एक गजाल आसा ती म्हणल्यार जायो खूब पारंपारीक. कितलींशीं वर्सां ह्यो जायाचे मोळे हांगसर आसात. जायाची पुजा तुमी कितलेशे फावटी पळयल्या आसतली, जायाची पुजा जाता. सो तो विशय आसा तो खंय ना खंय सरकारान सांबाळून घेवचो. जे जायाचे मोळेकार आसा तांकां न्याय दिवचो. तुमचे मुखार अशे वेगळे वेगळे विशय आमी घेत रावतले. प्रुडंटा खातीर मार्दोळच्यान श्री कुंकळकार.